हजारांनी स्थलांतरित कामगार आपल्या गावाक वचपा खातीर साठल्यो पोटल्यो बांदून तयार रावल्यात। पूण आता सरकार, आमदार, उद्योजक आणि कांय व्यवसायी चिंतेस्त जाल्यात। हे कामगार गेले जाल्यार गोंयची अर्थवेवस्था आणि उद्योग कोसळटले अशें तांकां आता दिसपाक लागला। हजारांनी कामगार गोंय सोडून गेले जाल्यार तेंची कामां कोण करतलो हो प्रश्नय तांकां सतावपाक लागला। उपासमारीची पाळी येयल्या उपरांत स्थलांतरीत कामगारांनी साठल्यो पोटल्यो बांदून घरा वचपाची तयारी चलयल्या। पूण गोंयचे आमदार चिंतेत सापडल्यात, सत्ताधारी आनी विरोधातले बी। तांकां सतायता तो भंय म्हटल्यार सगळे कामगार गेले जाल्यार तेंची कामां कोण करतलो, खास करून बांदकामां, रस्ते, कोयर, पर्यटन आनी हेर मळां वयलीं। गोंयकार करतले ही कामां? I am also part of a construction company. आणि labor force, if they go out of Goa, all the labor force goes out of Goa, even 50% goes, then all the construction activity will come to a standstill. Okay. लोकांची घरां बांदप चालू आहा, कोणाची फ्लॅटां कोणे बूक केला तांकां मेवपाक जाय टायमार, और इवन मातशी डिले जाल्यार कितले आतां कोविडाक 2 months ऑलरेडी डिले जाल्या, सो आतां ती एक्टिविटी चालू जावपाक जाय। आनी ही एक्टिविटी चालू जातली जाल्यार लेबर फोर्स जे आहा, गवणे आसूं, कार्पेंटर्स आसूं आनी स्किल्ड लेबर आनी अनस्किल्ड, म्हणजे तेणी गोंया आसचे आनी ह्या आमच्या जितकी वास्तू चालू आहा, गोडेक रोडाचें काम चालू आहा, हें काम चालू उरचें। ते वचत जाल्यार हें सगळें काम बंद पडटलें। सो आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केला की तेणें एक मॅसेज धाडची आनी मिडियाक जेन्ना एड्रेस करतना सांगचें की हे हो लेबर फोर्स आमकां गोंयांत जावो आनी तुमी रावचें म्हणून। वॉट एवर नीड्स टू बी डन, गव्हर्मेंट इज देर टू हेल्प यू एंड ऑल द प्रायवेट एंटिटीज जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आहा तेजे अंडर हे लेबर आहा ते तुमकां हेल्प करतले, सपोर्ट करतले, आनी स्लोली दीस वील कम बॅक टू ऑन ट्रॅक। We need to understand what our priorities are. Development समज आसा आणि आमी ग्रीन झोनान आसा, it is a part of us to through the industry to convince our people to stay back so that works do not get hampered. ते थंय गांवान वचून कित्याक वता? स्वताच्या सेफ्टी खातीर आनी पोटा खातीर। समज दोनी हांगा तांकां मेळटा ते वचपाचो प्रश्न येवचो ना, कित्याक ती थोडी कामां गोंयकार करना। This works those people only do which they categorically wanting we need them to be here. If they are not here and government is not able to sustain them to come here, I think we may have difficulties. तर 71,000 लोकांनी कितें अर्ज केला ते भायर वचपाक, पूण आतां गोंयांत काम कोण करतलो? आतां सगळे तरेची कामां आसा, आतां हे पावसाचे आसा, रोड रिपेर करपाचे सगळे खड्डे पडल्यात सगळे तरेचे, सिवरेज ती 2000 कितें फाटीं कंप्लीट जातले म्हणले ते तेन्नाचे मिनिस्टरान सांगलें की सिवरेज कंप्लीट जातली, ती सिवरेज कंप्लीट जावना, ते खड्डे पडलेले आसा। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक, पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी आनी इर्शाद शेख।